फाल्यां जर खंयच्या टिचरांनी जर जीव दिलो किंवा कितें केलें, मुख्यमंत्री जबाबदारी घेतलो काय तो डायरेक्टर युजलेस डायरेक्टर तो बसला थंय? हांवें आतां आयकूंक आयलां म्हाका, जेन्ना आमी खबर काडटाले की काही पॅरा टिचर्स खंय हायकोर्टान गेल्यात रेग्युलरायज करचे म्हणून हो डायरेक्टर रिवेंज घेता थंय पगार दिनासतना. दे आर सबमिटींग अटेंडन्स टायम टू टायम in their local area offices. Everything is submitted on time to time, but they are not getting salaries. Last time आम्ही बोवाळ मारतकच तांकां पगार दिलो. म्हणजे विरोधी पक्षातल्या पार्ट्यांनी बोवाळ करचो पडटा काय म्हणून गव्हर्नमेंट सर्वंटांक टिचर, तेही टीचर्स जे फुडले पिळगी घडयतात, फुडले पिढी घडयतात, पॅरा टिचर्स जे आशिल्ले म्हणजे बेसिकली कॉन्ट्रॅक्ट टिचर्स, हांकां पगार टायमार येना म्हण त्या वेळाचेर. त्या वेळार डिपार्टमेंटान एक्सक्यूज दिले की बँकेन कितें प्रॉब्लेम जाल्ले, ते क्रेडीट जातले तशें म्हणून. मागीर आमी फॉलोअप करता तांचो पगार तांकां मेळ्ळो 2 म्हयन्याचो. केन्ना? ऑगस्ट म्हयन्यान, जून जुलायचो. एक सामान्य नागरीक घर कशें चलयता हें आमकां तुमकां सगळ्यांक आमच्या घरच्यांक कळटा. आतां अशें कळून येता, एक दुख्खाची गोश्ट, आनी ते ह्या अशा वेळाचेर जेन्ना फेस्टिव्ह सिजना वेळार आयकूंक येता की ऑगस्ट म्हयन्याच्यान आज मेरेन म्हणजे ऑगस्ट, सप्टेंबर, ऑक्टोबर, नोव्हेंबर, डिसेंबर एप्रॉक्सिमेटली 4 ते 5 महिन्याची सॅलरी पॅरा टिचर्सांक मेळूना. सरकारा मुखार आमी एक प्रश्न दवरूंक सोदतात. तुम्ही इव्हेंटांनी इतको भरमसाट पयसो मोडटात, ते सेव्ह सॉयल म्हणून केले, ताचेर जवळ जवळ 2,90,00,000 रुपया मोडले. फिफाचे स्कॅम येवपाचे आसा. आतांच आमी आमच्या लिडर विकास भगत येतना ट्वीट पळयतालो गाडयेन. ताणें म्हळां खंय तरी की ताका खंय तरी इन्फॉर्मेशन मेळ्ळां की 3.04 करोडचें बील खंय कोणे तरी एका इंजिनियरान ऑथॉरिटीन आसतना सर्टिफाय केल्या फिफाचे. हे भानगडी आहा. एक पणजेचो खंय तांचो कोण जावय आसा सरकारी, तांचोच पक्षाचो, ताका आनी खंय ह्या वर्साक कितले कोट्यांनी रुपयांचे खंय टुरिझमांतल्यान हातूंतल्यान नाजाल्यार इव्हेंट्स दिल्यात. तोच म्हाका दिसता स्टिकर लावन भोंवतालो MLA गाडयेक. सो इतल्या इव्हेंटांक तुमकां पयशे मोडपाक तुमचे कडेन पयशे आसा. आतां मडगांवच्यान हांव पणजे येतालो, एप्रॉक्सिमेटली 60+ होर्डिंग्सां हांवें मेजले हांवें ना अक्षरशः. मुख्यमंत्र्याचो फोटो. आता प्रमोद सावंताक कोण वळखना गोंयान? पण तुम्ही एका होर्डिंगाचेर जर 2,000 रुपया धरात, एव्हरेज लिस्ट चड आसूंक शकता, तर कितले पयशे जाले ते तुम्ही. आनी ह्या पॅरा टिचरांचो पगार कितलो जाता? ह्या पगार जाता एप्रॉक्सिमेटली 129 पॅरा टिचर्स. तांकां पगार आहा 39,000 रुपीज. टीचर ते भुरग्यांचे भविष्य करतात, गोंयचे मुखारले भविष्य करतात. तर हे जर कॅल्क्युलेट करीत जाल्यार 50,31,000 रुपया जाता. ह्या सरकारा कडेन भुरग्यांक खातीर टिचरांक सॅलरी दिवपाक, भुरग्यांच्या शिक्षणा खातीर टिचरांक खातीर तांकां दिवपाक म्हयन्याक 50,00,000 रुपया ना. 50,31,000 रुपया सरकारा कडेन ना. इतले भिकेक लागले सरकार. पूण मुख्यमंत्र्याचे होर्डिंग आणि फोटोज शेतांनी सगळे आज आनी पळयात सगळे पेपरांनी भरमसाट हाफ पेज एडवर्टायज आयल्या. प्रधानमंत्र्याने आपलो फोटो थंय एक कामरालाक भायर मारलो. म्हणजे सेल्फ सेंट्रीक. कोट्यादी रुपया तुम्ही इव्हेंट्साचेर मोडटात. आणि जे टीचर्स जे आणि आजकालचे टीचर्स न्ही ते, आणि मनोहर पर्रीकर मुख्यमंत्री आशिल्लो म्हाका दिसना हे अशें सगळ्यो जाताल्यो गजाल्यो. कारण हे टीचर्स 10-15 वर्सां शिकयतात. तेय म्हणटा आमकां की हाज्या पयलीं सरकारा कडेन आमकां केन्ना अशें जायनाशिल्लें म्हणून. 50,00,000 रुपया सरकारा कडेन दिवपाना. काल हांवें एक गजाल सांजचे मुख्यमंत्र्याच्या एका OSDक नजरे काडून दिली. म्हाका रिस्पॉन्स मेळ्ळो 5 मिनटान फोन करता. आतां 14 वरां जावन गेली. फोनूय ना, तो विशय ना. म्हणजे कोणा पडिल्ले ना. सगळे आपापले चोरपा पेटल्यात. एडमिनिस्ट्रेशन हॅज गॉन टू डॉग्स. एज्युकेशन डिपार्टमेंटान ह्या वर्सा रेनकोट दिवना भुरग्यांक. लास्ट टायम तुमकां याद जाता जेन्ना आमी तो विशय घेतलो मिड डे मिलाचो, हाजे मुख्यमंत्र्याक आमी प्रश्न केलो भुरग्यां खातीर 1 रुपया ना काय म्हणून.
ताका म्हाका दिसता कदाचित कच्च जाले ते. आमी ते वेलकमूय केलो तसो डिसिजन. मागीर सांजचे ताणें सेम डे सांजचे म्हणून ताणें डिक्लेअर केलें की आमी तो रेट दिता म्हणून. आनी आज भुरग्यांक खंय ना तरी मातशें बरें जेवण मेळपाक लागलं. सो जे टिचर्स आपले कश्ट करून बसीन आज ट्रॅव्हल करपाक कितले पयशे पडटा तुमकां खबर आसा. ट्रान्सपोर्टाक कितले पयशे लागता तुमकां खबर आसा. आज 4 म्हयने हाऊ कॅन यू सस्टेन 4 months विथआउट सॅलरीज. मुख्यमंत्रीक पडवूंक शकता ते MLA किंवा आपलो मिनिस्टरचो पगार घेवन रावपाक, कारण तांकां आनी आहा दुसरे कडल्यान. पूण 39,000 रुपीज दिवपाक तुमचे कडेन ना टिचरींक. ती कितले टिचर एक 129 बरें आहा. फाटल्या दिसांनी तुमी कितें 148 पोस्ट काडले टिचरांचे फाटल्या म्हयन्यात. अरे हांकां तरी घेवन रेग्युलरायज करचे आशिल्ले, कारण हे 129 तुवें पोस्ट काडले 148 तरी तुका 20-21 मेळटाले एक्स्ट्रा, जे तुम्ही सदांच विकतात त्यो मागीर नोकऱ्यो. कॅबिनेट डिसिजन घेवन यू कुड रेग्युलरायज देम. इट वुड हॅव बीन अ न्यू इयर गिफ्ट टू देम. गिफ्ट सोडात 4 म्हयन्याचो पगार ना. करपाचें कितें. फाल्यां जर खंयच्या टिचरांनी जर जीव दिलो किंवा कितें केलें, मुख्यमंत्री जबाबदारी घेतलो काय तो डायरेक्टर युजलेस डायरेक्टर तो बसला थंय. हांवें आतां आयकूंक आयलां म्हाका, जेन्ना आमी खबर काडटाले की काही पॅरा टिचर्स खंय हायकोर्टान गेल्यात रेग्युलरायज करचे म्हणून हो डायरेक्टर रिवेंज घेता थंय पगार दिनासतना. दे आर सबमिटींग अटेंडन्स टायम टू टायम in their local area offices. Everything is submitted on time to time, but they are not getting salaries. Last time आम्ही बोवाळ मारतकच तांकां पगार दिलो. म्हणजे विरोधी पक्षातल्या पार्ट्यांनी बोवाळ करचो पडटा काय म्हणून गव्हर्नमेंट सर्वंटांक टीचर, तेय टिचर्स जे फुडले पिळगी घडयतात, फुडले पिढी घडयतात, ते ऍटलिस्ट 9व्या वर्सा पयलीं 31 तारखे पयलीं तांकां पगार दिवचो म्हूण आमी सरकारा कडेन डिमांड करतात.